Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज इश्यू तुमचा रेवेकारांचो हांगासर म्हणजे 1 तारखेक हांगा येयले पयलीं कलेक्टर बीन येयलो दनपार हांगा येयले रेंव सीज केली कोणाकूच सांगलेली काय खबर ना मागीर सांज रातचे पुलीस पळयना फुडें म्हणल्यार रेंव सीज मारली आमी हेचे कडेन सीएमा कडेन हेची नोंद करून दिली सीएमान म्हणलें बाबा 5 तारखेक कोर्ट आहा त्या उपरांत तुमचें मातशें आपण पळयता कितें तें तर काल अचानक हे येयला सकाळी येयले म्हणजे कलेक्टर येवना जॉयंट मामलेदार येयलो मायन्साचे येयले 20-25 30 पुलीस येयले आनी धुकळपाक स्टार्ट केलें आमी काय आतां पुलीस 30 पुलीस पळयना फुडें फुडें वयतलो कितें उलयतलो कोण क्लेमूय घेवपाक तयार ना आनी कितें ना थोड्यां कडेन पास आहा पूण ती कितें आहा हेका चुकल्या म्हणजे जे मायन्साचें डायरेक्शन आहा ना जे करूंक जाय आसलेले पेपर्स दिवंक जाय ते दिवं नासले म्हणून त्या लागून क्लेम करपाक करना आनी थोड्यांनी आमी आतां पोट चलचें म्हणून इल्ली काडलेली आसा पण ही रेंव आसा पळय ही चडशी रेंव तुमी 2 वर्सां पयलीं बीन काडून दवरलेली स्टॉकान न्ही पूण ती हांगाच आशिल्ली काय आनी खंय दवरलेली आशिल्ली हांगा वयर आसलेली आपापल्या जाग्यांनी ती सो ती आतां हाडून आतां दर्यान खाली गेली दर्यान ओके म्हणल्यार कोणाची ऑर्डर म्हणटा कलेक्टराची ऑर्डर कलेक्टर म्हणजे एनजीओ तयार जाल्या एनजीओन कलेक्टरा कडेन कंप्लेंट केली की हांगा रेंव दिसता थंय रेंव दिसताली रेंव बनवली ताणें खंय नांवा सकट कंप्लेंट दिला आतां ताणें थोड्यां हांकां रेवेक आतां विनायक वेंगुर्लेकाराची तो रेंव आसा तेज्या रेवेक तेणें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसलेलें म्हणून तेज्या रेवेक ते अजून कोण हात लावंक वचना ते जे कंप्लेंट केले थंय वचून तेंच्यांनी कित्याक एफआयआर केली आनी कित्याक केलें ते करूंक जाय तेन्ना कळटलें तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाच्यो चुको कितें आहा ते लोकांक तुमच्या फुडल्यान येतली की तेणें 3 वर्सां तो कंटिन्यू पास मागता ते पास सुद्दां विनायक वेंगुर्लेकाराक दिवना कित्याक ते ट्रांजीस पास तो मागता की रेंव थंय शिफ्ट कर की तेजे कडेन जाल्या म्हणून तेणें ती हें केल्या तो फॉलोअप करीता कित्याक तो कायदेशीर गजाली दावा धरलेलो पूण हो आमी आसा म्हणजे आमचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी ते करुना फॉलो म्हणून ते उरलेले आसा आनी ती रेंव काडून तेणी आतां बेधडकपणे हाडून फास्ट आनी अशी बाकी दुसरी कडेन खंय उरल्या तेंच्यांनी कित्याच करुना अदमासी कितलीशी रेंव दर्यान उडयली हाडून वळ जवळ जवळ आतां 250-300 मिटर रेंव आसतली 300 मिटर सो आतां तुमची मागणी कितें आसा सरकारा कडेन आमची सगळ्यात पयली मागणी म्हणजे कायदेशीर धंदो करचो कायदेशीर जर धंदो केलो जाल्यार आमकां तितून कांयच म्हणजे आमकांय रेवेन्यू भरून सुशेगाद आमचो धंदो करूंक मेळटलो कितली आमकां तुमकां 4 दिसता 4 मिटर 2 मिटर सुद्दां ती कायदेशीर जरी काडून दिली तितून आमचें पोट चलता तर तें जायना जाल्यार आमकां जर तुमी जर पोटाक जर कितें दिवंक शकता मानधन न्ही जाल्यार तें पूण आमी त्या मानधनापेक्षा आमकां आमच्या मेहनतीचो पयसो आमी मानधनाच्या फाटल्यान ना म्हणजे मानधन आमकां 2 मिटर सुद्दां आमची काडून मेळ्ळा आमकां 2 मिटर सुद्दां जगोवंक शकता अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन तुमी कायदो करून सांगा की पारंपारीक तुमी 2च मिटर काडात 2 मिटरा वयर तुमचे कडेन दिसलें तुमकां धरून आमी तें काय तयार आसा पूण तुमी तेवूय करूंक तयार तुमी खंयच्या पद्दतीन तुमी खंय उरल्या तर तुमी खंय जाल्यार आमकां आमच्या पोटाक वाट करून कित्याक कोरोनान आयज खंय लोकांचे जॉब गेले तेन्ना आमी ह्या जॉबाक केन्ना गव्हर्मेंट जॉबाक कित्याकूच वचूना आमी ह्या पारंपारीक धंद्याचेरूच आसा पारंपारीक धंदो आमचो चलचो हीच आमचे कडेन मागणी आसा आज हांगा एक इशू जाल्लो आसा कोणी तरी एनजीओन कंप्लेन केल्या कितें आनी हे डंप इलिगल म्हणून हे डंप घरात आशिल्ले तेंच्या 4 वर्सां पयलीं काडिल्ले तरी पूण कंप्लेन करून हायकोर्टाची एक ऑर्डर हाडून हे डंप परत रिवरी घालपाचें काम चालू करा हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन की हो विशय गंभीर आहा आनी ह्या विशयाचेर बरें लक्ष सरकारान घालचें कित्याक हो पारंपारीक धंदो वळवयचो गेले कितलेशे वर्सां चलता आनी आज त्या वेवसायाक खंय तरी आज कायद्याचे नोट काडून हो वेवसाय बंद करपाक सोदता कितें गेली 10 वर्सां हांव जेन्ना हांगा आमदार म्हूण आशिल्लो तेन्ना हांवें कितें केलें ही 10 वर्सां तांकां खंयची त्रुटी आसा त्यो कंप्लीट करून हो वेवसाय चलोवंक दिलो आज 2018च्यान ते 2021 पर्यंत ह्या सरकारान हांकां लायसनां दिवपाची ती दिवना त्यांच्या खातीर कितें तरी प्रोग्राम करपाचो तोय करूना फक्त तांकां वेटी धरल्या इलिगल रेंव काडटा म्हणल्या आनी तांकां त्रासांक घातल्या आज हो उपासमारीची पाळी आयल्या कोविडा लागून आज तेंचे कडेन
त्यांचे कडेन उदरनिर्वाह जे डेली तांकां कितें जाय तें करपाक पयशे ना कित्याक त्या भायर त्यांचे हे लॉस कोण सोंसपाचें हे लॉस सांग पळय म्हाका सरकार कोर्टा कडेन बोट दाखयता फक्त हायकोर्टाची ऑर्डर आनी याची ऑर्डर म्हणटा कोणाची मायनिंगाची हांव कितें म्हणटा सगळ्यो ऑर्डरी आसल्या सरकार कितें करता सरकाराक कायदो करपाक आज 4 वर्सां मेळटाली सरकारान कायदो करूं ना अशें जालें सरकारान कसलीच एक स्टेप सुद्दां फुडें वचून हांकां सगळ्यांक तर संरक्षण दिल्लें हे गोंयकार सगळे पारंपारीक धंदो करपी गोंयकार हे भायले लोक न्ही देंव काडटा ते तांकां नोकरी ना तांकां कांय ना तांचो वेव्हार हो पयलींचो म्हणजे त्यांनी पिढीन पिढी चलयता ते आज जे सगळे युवक चलयता तो धंदो आनी सरकार तेंचेर आज उपासमारीची पाळी हाडपाक लागता हांव सरकार कडेन मागतां की जर तर हो कायदो तुका तांकां रेंव काडपाक ही पारंपारीक रेंव काडपाक सुद्दां तुमचे कडेन कायदो करपाक जायना तांकां लायसन्स दिवपाक जायना जाल्यार तांकां सद्या ते जाय सगळ्यांक 20,000 मानधन दिवचें म्हणून म्हयन्याक हे गोंयकार मूळ गोंयकार हे भायले येवना ह्या बारीक बारीक वेवसायीक जे आसा त्यांचेर सरकारान लक्ष दिवचें आतां इलेक्शन आयलां कितें निवडणुकीक सरकार परत मत दिया मागतलो हांव म्हणटा हें तर करपाक जायना कांकणां घाला आनी मतां मागा म्हूण हातांत हांव सरकाराक सांगता मुख्यमंत्र्याक सांगता तुज्यान तर हें करपाक जायना जाल्यार तुवें कांकणां घालून भोंवा म्हणून सगळ्यांनी कारण आमी हे आमचे नवे जे तरुण उद्योग करपाक सोदता जो पारंपारीक धंदो चलोवपाक सोदता तो आमी बंद केलो म्हणून सांगा लोकांक त्या खातीर आमी कांकणां घातलीं आनी भोंवा मतां मागपाक लज दिसपाक जाय ह्या असल्या लोकांचो धंदो बंद करून पाड घालपाचो कोण कंप्लेन करता तुमचे कडेन आज सगळी यंत्रणा आसा तुमचे कडेन मंत्रिमंडळ आसा तुमचे कडेन 30 आमदार आसा तुम्ही ठराव घेवं शकता तुम्ही कायदो करूं शकता आनी हांकां वाचोवं शकता पूण तुमच्या ती हिम्मत ना तुमचें आज दुर्लक्ष आहा सगळी कडेन तुमी स्वता स्वार्थाक थंय बसल्या अशें हांव नमूद करता तेन्ना सरकाराक ही चितावणी दिता की हो वेव्हार तुमी मायनींग बंद केल्या 12 वर्सां जाले सगळे तरेचे वेव्हार तुमी बंद करता तेन्ना हे वेवसाय बेगिनात बेगीन चालू करा जाल्यार ह्या म्हयन्याच्यान तांकां मानधन दियात तेंचेर उपासमारीची पाळी आयल्या हांव मोठ्यान सांगता सरकाराक सरकारान हें आयकुचें आनी करचें नाल्यार 2022 ह्याच दर्यांत तुमकां फुडें येतलें पर्याय करूं शकता ह्या धंदो हे करपाक सुरू करपाक हांव एकूच सांगूं शकता हांकां सगळ्यांक उतर दिवं शकता जर तर ह्या 2022 निवडणूक बेगीन आयिल्ली आसा आनी ज्या निवडणुकीक तर आमचें सरकार तर हाडत हांव ह्या पिवळा हो वेवसाय 2 ते 3 म्हयन्यात सुरू करून दाखयता जसो हांवें 10 वर्सां पयलीं बंद अखंड चालू दवरिल्लो तसो हांव 3 म्हयन्यात निवडून येतकीर आमचें सरकार येतकीर हो 3 म्हयन्यात हांव कायदेशीर कितें आहा तें कायदेशीर कितें आहा तें चालूक लायता सगळ्या कोणा कडेन त्रास जायना